हो प्रोजेक्ट येयल्या खुबशे डेव्हलपमेंट म्हणटात ती आमकां अख्ख्या तालुक्यान दिसतली, कित्याक ट्युरिस्ट जे येतले हांगासर ते डेफिनेटली चडशे प्रिफर करते मोरजी, मांद्रे, मरमल ह्या सायडीन, आनी ही आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी चडशे डेव्हलपमेंट आनी इकॉनॉमिकली आमचे ग्रोथ चड जातली. पण आता हे जे नावाचे भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नाव खुबशे जाणांनी सजेस्ट केल्लें. तेच्या उपरांत आतां मनोहर टर्मिनल अजून पर्यंत आमकां तरी सरकारान अशें काय सांगूंक ना की कोणाचें नाव दितले करतले कितें तें अजून डिस्कस जावंक ना. पूण सगळ्या जाणांन आतां हांगासर नांव कितें दिलें तरी सगळे जाण मोपा एअरपोर्टूच म्हणपाचे आहात, कित्याक जाणां कितलेशेच वर्सां जालीं सगळे जाण मोपा एअरपोर्टूच म्हणटा. सो कितेंय नांव दिलें तरी लास्टाक खंय वयता रे, मोपा एअरपोर्टार वयता म्हणटले. म्हाका मान्य आसूं ना असं म्हाज्या हातीन काय ना ते, कित्याक म्हाजे इंडिव्हिज्युअल म्हाज्या हातीन जर आसलेले जाल्यार पक्षान ऑलरेडी स्टेटमेंट केल्लो आहा, अध्यक्षान केलो. जो पक्ष स्टेटमेंट करता आनी हे करता ते आमकां आयकचेच पडटा. सो म्हाजे पर्सनल हेचेर काय ना. सो जो पक्ष ठरयतलो आनी पक्ष जर आमी युतीच्या सरकारान आनी दोगांयचे जर हे जाले कॉम्बिनेशन जालें आनी तेंच्यान ठरयलें डेफिनेटली तेंचे विशय. आमी एक आमदार त्या पक्षाचे, सो म्हाज्याहून सिनियर लिडर आहा, तेणी स्टेटमेंट करूंक जाय आनी तेणी सांगूंक जाय कितें न्हू हांवें.